नमस्कार माझे मोगा इश्टानो, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया भिंडी मसाला, जी खावपाक खूब म्हणल्यार खूब रुचीक लागता। तर यो सुरवात करया। ताका लागून हांवें हांगा 4 ते 5 भेंडे घेतल्या। ते उदकान बरे पैकी धुवन तांचे देठ काडून अशे बरे कापून घेतला। एक भेंड्याचे हांवें हांगा 3 कुडके करून घेतला। आतां हांकां आमी थोडें मीठ लावन घेवया। तातूंत घालता अर्दो चमचो मीठ आनी हें आमकां भेंड्यांक बरें लावन घेवपाक जाय। अशें बरें मिक्स करून घेता आनी काडून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत एका कायलीन थोडें तेल गरम करून घेता आनी तातूंत ते मिठाक लायिल्ले भेंडे घालून घेवया आनी अशें बरें पैकी भाजून घेवया। हें एक 5 ते 8 मिनटां खातीर भाजून घेवपाक जाय। ते अशें बरें भाजून जालें म्हणटकच एका सेपरेट प्लेटीन काडून घेवया। हे सगळे भेंडे आमी जे भाजून घेतल्या ते एका सेपरेट प्लेटीन काडून घेता। आतां त्याच कायलीन थोडें आनी तेल घालून घेवया आनी तातूंत घालता 1 चमचो जिरें आनी हें आमकां एक 5 मिनटां खातीर बरें वेवस्थीत भाजून घेवपाक जाय। मागीर ताजे उपरांत तातूंत घालता कांदो। हांगा हांवें 1.5 कांदो बारीक चिरून घेतला, तो घालून घेता। 2 ते 3 हरवी मिरसांग अश्यो कापून घेतल्या, ती घालून घेता। 1 मोठो चमचो घालता आले लसणाची पेस्ट आनी हें आमकां बरें तळसून घेवपाक जाय। जो पर्यंत कांदो गोल्डन ब्रावन जायना तो पर्यंत आमकां हें बरें भाजून घेवपाक जाय। ते अशें बरें भाजून जालें म्हणटकच तातूंत घालता अर्दो चमचो हळदीचो पिठो, 1 मोठो चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो, 1 चमचो घालता कोथमिरीचो पिठो, 1 चमचो घालया गरम मसाला आनी हे सगळे मसाले आमकां एक 5 मिनटां खातीर अशें भाजून घेवपाक जाय। ते अशें बरें भाजून जालें म्हणटकच तातूंत घालया टोमॅटो प्युरी। हांगा तुमी टोमॅटोय वापरल्यार जाता। हांगा हांवें 2 ते 3 टोमॅटो अशें बरें प्युरी करून घेतला तांचे, ते तातूंत घालून घेता। तातूंत घालता चवे पुरतें मीठ आनी हें आमकां अशें बरें धुळून घेवपाक जाय। तें मीठ अशें बरें मिक्स करून घेता आनी हें 10 मिनटां खातीर बरें शिजोवन घेवपाक जाय। तें अशें बरें शिजलें म्हणटकच तातूंत घालया भाजून घेतलेले भेंड्याचे कुडके आनी अशें बरें धुळून घेवया। अशें बरें मिक्स करून घेता। मागीर तातूंत घालता बारीक चिरलेली ओली कोथमीर, ती बरी अशी मिक्स करून घेवया। अशी बरी धुळून घेता आनी ताजेर झांकणें तापोवन हें आमकां एक 10 ते 15 मिनटां खातीर बरें शिजोवन घेवपाक जाय। आनी 15 मिनटां उपरांत पळयात तुमची भिंडी मसाला खावपाक तयार जाल्ली आसा। ही तुमी चपाती बरोबर, पावा वांगडा किंवा जेवणा वांगडाय खाल्यार जाता। ही खावपाक खूब रुचीक लागता। तर तुमी ही रेसिपी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।